हरे कृष्ण. धन्यवाद शैला माताजी. इथले चंद कोण तुम्ही हे बुराई गुप्ता त्यांनी सांगेली आहे आणि हनुमंताले अवतार जावन आशिल्ले चैतन्य महाप्रभू लिहिलं. सो इथले चंद कोण तुम्ही हे सांगून जायचे रामनवमी दिवस भारी चंद कोण सांगले त्याचा अर्थही लाईक पण सांगलो भक्तीपूर्वक. सो धन्यवाद तुमका. सो पुराजना स्वागत असं याची सेशन आमचं. अ, हे पुराजन तुमका हे रामायणाचे शुभ परवारी अ, शुभेच्छा. का आज ही आम्ही हे रामायणाचे सेशन्स कंटिन्यू करूया. लास्ट टाइम आम्ही स्टार्ट केलेले आहे ते की संघाचे प्रभाव कसे असतात, कशी संघानिमित्त कोणाला उद्धार वय जाता आणि कोणाला पतन वय जाता. आणि रामायणातून दोन तीन चरित्र आम्ही आता पळोवन ते रामाला स्मरण करून त्या रामायणा स्मरण करूया. आम्ही पुढे येतात की रामायणा कितले जनरेशन जपून अनादिकाल जपूनची त्याचे ख्याती असं. आणि कितली सकट लँग्वेज ड्रामा कसं पळयल्यार ही लांबलीला अशी खंय ना म्हूण ना भारता मात न्ही पुरा कडेन आर्किओलॉजिकल लिटरेचर आम्ही आमगेल्यांत पळयता यक्षगानांत कितले सकट रामलीला विशय जाता. सो जगत्यांत मेगेल्ले रामायणात तितले प्रभाव खंयचेय एक काव्यान करनी आणि तू सांगेत. सो तसं ते रामायणा विषय आम्ही मुखार एक नेक्स्ट एक हाफ एन आवर 40 मिनिट्स खातीर तातूंत ताचे एक विषय आम्ही सत्संग करूया. प्रार्थना करून स्टार्ट करूया. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. आराध्यो भगवान् व्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनम्. रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता. श्रीमद्भागवत प्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो महान्. श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्राधराना परः. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः. आपदां दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्. रामायणाक शरणागती वेद म्हणून सांगितलं असं असलं की आम्ही पळयत रामायणात तू पक्षी जावं प्राणी जावं मनुष्य जावं राक्षस जावं पुरा जनान रामाल ते म्हणतात पळय शरण घेतील श्री रामचंद्र चरणो शरणम प्रपद्ये. देवान कृष्णान वय द्वारकांत तू रामा लीला ऐकूच आशिल्लें म्हणून सांगितलं. आणि आम्ही पळयत सगळे भारतांत तू त्या जन्मभूमीच्या तो विषय ते इनॉग्रेशन जाल्लें तेन्ना कितले एक प्रकारात खुशी सगळे भारतांत आशिल्ली. सो रामायण एक प्रकार अमृतुल्य असं मनाक भारी एक चांग एक परिणाम पडता रामायण ऐकल्यार आणि आत्माच उद्धार जाता तातूंत काही संशय ना. मी लास्ट टाइम डिस्कस केलेलं आहे की असोसिएशन संघ म्हळ्यार कशी प्रभाव असो म्हणून आम्ही तातूंत तीन कॅरेक्टर्सा विषय पळोवया म्हणून सांगिल्लें कैकेयी सुग्रीव आणि रावण. लास्ट टाइम आम्ही कैकेयी विषय डिस्कस केलो आणि हातूंत आम्ही पळयत की संघ म्हळ्यार खाली ಒಟ್ಟು वस्तूचे फिजिकली लागीं असचे ते मात संघ न्ही. संघ म्हळ्यार आम्ही कोणाला संघ करता ती तांगेल मनांत कशी इच्छा आसा त्या आमकां जाव कशी दिसता. तांगेल प्रभाव आमगेल वयर पडता आमगेल प्रभाव तांगेल वयर पडता. सो त्या प्रकारार संघाचे म्हळ्यार आमी विचार आमगेल इच्छा आमगेल भावना आमगेल कसं आम कसं कोरका आम कसं करची नाका आणि ते निज रूपार ते करचे करचे तशी दिसचे आणि करचे ते पुरा संघा निमित्त जाता.
आणि हाचेन श्रृंगा निमित्त आमी पळयत की खंयचे एक व्यक्ती खातीर छांगय जाता आणि खंयच्या व्यक्तीला पतन वय जावचे साध्य आसा. काही विषय आम्ही पळयताना आम्ही पळयलें की ती दशरथ रायल प्रितीच बायल जावन आशिल्ली, महाराणी जावन आशिल्ली. जाल्यार आमी पळयलें केन्ना कशी रामाक राय जावची म्हूण पळयली सिद्धार्थाची. काही ती प्रितीज आशिल्ली म्हणून तिका दिसलें की तिगेल पुतूय राय जावचे पुरो म्हणून. सो तिगेल ते एक स्पेशल पोझिशन आशिल्ली की ती रायाली फेवरेट रायल प्रितीची. त्या लेकार तिगेल मनांत एक ते एक प्रेस्टीज आशिल्लें, एक अहंकार आशिल्लो म्हूण पळयत, आनी त्या तिगेल ते विकनेस आशिल्लें. ताचे निमित्त ती चुकून पडचे साध्य आसा म्हूण ते कसले की तो तिगेल मना भितर आशिल्लो विशय. आनी आमी पळयलेलें हे पॉइंट की केन्ना केन्ना एक विकनेस आसता, खंयचे एक विशयार दुर्बलता आसता, म्हळ्यार उणेपण आसता. तेन्ना कसं जाता म्हळ्यार कोणाक ताचे फायदे घेवका, कोणाक ताचे मॅन्युपुलेट करता, ताचे मुखार येता म्हणून. कसं जालें की आमगेले कसं म्हणटात पळय विकनेस असल्यार आमी कसं करचे साध्य आसा की ना म्हूण ते खंडीत न्हय. जाल्यार कोणी आमकां मॅन्युपुलेट करचे साध्य आसा म्हणून आमी ते एक्झाम्पल पळयलें. खंयचे एक स्टुडंटाक कॉलेजाक ताका कसं की एक प्रेशर आसा खंयच्याय विशयाचे एग्जामाचे असो रिलेशनशिपाचे असो, तेन्ना तो विकनेस आनी टेन्शनान आशिल्ले तेन्ना कोणी अशा पुरो कोण एक ड्रग डीलर जावं अशा पुरो तो सांगतले हें घे तेन्ना तुका मना शांती मेळटली म्हणून. त्या विकनेसान तो तो कोण की ताका मॅन्युपुलेट करता म्हणून आमी त्या पळयलें. तशींच काही ते एक विकनेस आशिल्लें. कसं न्हय की मनाचे एक ते एक दोश आशिल्लो की तीच एक स्पेशल राणी मुखार सुनूय आसूं का, आनी तिगेल कोण ती दासी आशिल्ली ती ताची फुल एडवांटेज घेतली मंथरान. आनी ती पुरा नमुने तिगेल मनांत भरलें की तुगेल पोझिशन वतलें, मुखार कौशल्य आवड जातली, भरताक कान सोडटली ती. मस्त सकड म्हणटात पळय नातिलें तिका सांगून तिका पुरा तिगेल मनांत तें विश भरलें म्हूण पळयत. आनी काही ताचे ना प्रभावित जाल्ली. आनी आमी पळयलें कशी त्या रामाक वनवासाक राम लक्ष्मण सीता वनवासा वता ताचे भितर. आनी भरतान येवन जातरी इतलो कोप येता काही वैरी की ती सांगता तूं म्हगेलो हांवसून न्हय का भरत सांगता का तूं विनाशाच देवी म्हूण पुरा विनाश कोण सोडली तूं सगळे नाश केले अयोध्याचे म्हणून. तसं त्या सांगताना तिका कळटा की ती चुकून पडली म्हणून. जाल्यार तिका असं म्हणतात पळय वेळ जावन गेलोलो जाल्यार तिका कळटा की पूण ही चूक जाल्ली म्हणून तिगेले विशयान. सो ह्या पॉइंटार आमी लास्ट टायम रावयलें. आज आमी नेक्स्ट रावणाल वयर कशी संघा प्रभाव तें आमी पळयत ह्या पॉइंटार वचयत. सो रावण पळयल्यार तागेल कसं न्हय विकनेस म्हूण न्हय, तागेल दुष्ट बुद्धीचो आशिल्लो तो पुराजनाकूच आसा. आनी ताणें त्या सीताचें अपहरण केलें ते अशी कांय म्हणटात पळय अनप्लॅन्ड न्हय की हो आतां कसं की एक दिसलें भावन आयली आनी ताणें अपहरण केलें ना. तें समरिते पुरा लेकार लेखून प्लॅनिंग करून ताणें तें केलेलें. म्हळ्यार भारी एक दुष्ट बुद्धीचो आशिल्लो म्हूण ते पळयता. कसं जालें की ताणें वेल प्लॅन्ड केलेलें तें पुरो अशी लास्ट मिनीट जावन चुकून केलेलें न्हय. कसं जालें की आमी पळयतात विकनेसीस म्हळ्यार कसं की एक परिस्थितीन चुकून पडटा ती. जाल्यार हें सिस्टमॅटिकली प्लॅन करून कसं नाही करची म्हळ्यार त्या विकनेस न्हय. त्या एक प्रकाराची त्या विकेडनेसाची म्हळ्यार वायट दुष्ट बुद्धीची म्हूण. आनी दुष्ट बुद्धीची म्हळ्यार ताणें पुरा प्लॅन करून केलेलें. आनी अमको तसं त्या पुरा सीता अपहरण जाता. आनी मागीर हनुमंतान येवन पुरा कडेन सीता सोदुचें आसा. आनी हनुमंतान तागेले रामाल भक्तीन ताणें तागेले देवाल वयर विश्वासान तागेल एक शक्ती आसा ताजें प्रदर्शन करचें आसा. आनी आमकां तसं कशें तागेले बाल्लाक उजी लायली तेन्ना ताणें सगळे लंका जोडोवन काडली म्हूण आमी पळयता. सो त्या लंका जोडून जावन मागीर ते पुरा जातरी हनुमंतू तें लंकाच तें पागोर आसा व्हड पागोर इतलो व्हड की कोणाक ते भितर येवचें जायना म्हणून. आनी त्या पागरार राबून लास्टार हनुमंतू घट्टी बोबी बांद सांगता काय हांव एक वानरू आनी हांव कशें केलें पळय अशी रामाल्या मेगेल्या म्हणके हजारो कटल्यान लक्ष कटल्यान वानर आसा ती तांणी येवन लंका तुगेल कसं अवस्था जातली रे रावणा म्हणून तशी सांगता की सीताक म्हणटात पळय भारी एक आदरपूर्वक जावन तिका आपास रामा लोट येवच तशी करी म्हूण हनुमंत सांगता म्हूण सांगता. आनी तें थंय देखून त्या पागरार राबून जंप मारतना ताणें तें इतलें प्रेशर दिता तो पांयान की तो घट्टी पागोरू कोण सांगचे आशिल्ले पळय लंका भितरी एक कसं म्हणटा एक पक्षीक येवचें जायना तसलो तो पागोर तो तितलो ओडू तितलो घट्टी
आणि त्या प्रेशरान पळेल पेट्टाक तो पागोर पिट्टी जावन वता. आणि हें पळोवन म्हळ्यार तो पागोर अशें आशिल्लो की साधारण म्हणटा कोणाक म्हणटात पळय एचूच जायना की तांकां तो क्रॅक येतले म्हूण. आणि क्रॅक न्ही हनुमंतान त्या पिट्टी कोण सोडली ताचे पागराची. सो अशी एक प्रकाराची जाता ना. रावणाक हे न्यूज कळस येता तो पुरा ते म्हणटात पळय तागेले एमर्जन्सी कावन्सील मिटींग आपयता. म्हळ्यार पुरा जन कोण कोण तागेले महत्वाचे जन आसा ती इम्पॉर्टंट जन आसा ती तांकां सांगता. आणि ते मिटिंगांत तूं रावण सांगता पुरा जनाक तागेल्या कमिटीच्याक की पळय ती लंका वयर एक हार एक आक्रमण जालेलें आसा कसं करचें आमी. आणि आम्ही लेखिलें की लंका सोपाक व्हरून आनी लंका अशें आसा की कोणाक भितर येवचें जायच ना म्हूण. जाल्यार आमी पळयलां की आतां भितर वय आयल्या आनी जोड वय गेली ती म्हूण लंका. आतां कसं करचें आमी म्हूण. रावणा लोट्ट कोण आशिल्लें तागेले संघान तूं पुरा राक्षस आशिल्लीं. आणि पुराजन राक्षसान तूं एकलो मात आशिल्लो कोण तागेले खातीर चांग एक म्हणटात पळय एडवायस दिवचें चांग एक ताका मार्गदर्शन करचें. आणि तो विभीषण आशिल्लो. विभीषण काही भी नासी तागेले भावा सांगता पळय एक वानर आयिल्लो हनुमंता विशीं तो सांगता तागेल्या कसले हत्यार वय नाशिल्लें. अशें न्ही की बाण गदा कसलें नाशिल्लें. कांय नासी तागेल्या एकाची तो सगळें जळोवन गेल्लो. आणि आमकां कसलें करूं वय जाय न्ही. आतां पळय ताणें सांगलें म्हणके एकल्यान ताणें अशी विनाश केलो ना म्हळ्यार तसल मस्त जनान आयल्यार कसन जेतलें. आणि आणि तो उडगास येता रावणाक विभीषण की रामाक शक्ती गोत्तच न्हय रावणाक. आमी गोत्त आसा की फुडें आमी आयकली ती खरं दूषणां कोणाक मारूं जातवे जाल्यार खरं दूषण मात न्ही तागेले 14,000 तागेले त्या उट्ट आशिल्ले राक्षस तांकां पुरा जना ताणें एकल्यान मारला. सो हें आतां जाल्लेलें आमी चुकून पडली ती पूण ते लेखूका आणि सीताक आदरपूर्वक रामा लोटू मेळची तशी कोरका. आणि ताजेन खंडित हांव सांगेत की ते लंका व्हरतली आमगेले जन कोण आनी की आसता ती तांगेले तांकां तांकां मृत्यू जायच ना. कसलें की रामान आनी तागेले सैन्यान आयल्यार कसलें वरस ना म्हूण तो सांगता. सो आमी पळोव येता कितले एक चांग एक मार्गदर्शन त्या समयारी रावणाक विभीषण दिता. जाल्यार तो मात न्हय न्हय तागेले त्या कमिटीन तूं मस्त सकयल जन आसा आणि थंय प्रस्त आशिल्लो. तशें मस्त जनान मस्त सांगचें आसा जाल्यार शंकसीत रुपार हांव सांगता की प्रस्त आशिल्लो तो सांगता की तो वानर आशिल्लो आमी जेवका ताका मार येत आशिल्लें जाल्यार तो असो म्हणटात पळय सरप्रायजार आयलो. ताणें आमकां पुरा जाणां म्हणटात पळय सांगनाशी कुडले तो क्षणभर भितर आयलो आनी ताणें अशी पुरो कोण गेलें. आमकां गोत्त आशिल्लें जाल्यार आमी ताका सोडता आशिल्ले मागीर तें कसं की एक अचानक जालेलें न्हय ताजे निमित्त आमकां हें करूं जाय न्ही म्हूण. आनीक एक राक्षस सांगता काय वय आमकां सुरेख गोत्त आशिल्लें जाल्यार येता म्हणून ताका आमी लंका भितर येवचें सोडनात आशिल्लीं. लंका जळोवच कसं न्हय ताका भितर पांय दवरूं सोडनात आशिल्लीं आनी ताका भितर येवचे भशेन पूण ताका मारून घालता आशिल्लीं म्हूण. तो आयलें जाल्लें आनी मुखारसून कोण येत आयल्यार आमी ताका मारून घालतलीं म्हूण. मागीर आनीक राक्षस उठोवन सांगता काय की कसं लायक आमी राखून राबूं आनी कोणें येतलें की ना म्हणून. आत्तां आमी हनुमंताल मागशी वचया तो खंय वचून निपून बसला आसता पुरो घेवया आनी ताका मान सोडया आमी ताका मृत्यू कर सोडया. आमगे लंका येवन ताणें अशें केलें ताका सोडूं नजे म्हणून. आनी अशें आमी एक दृश्टांत दिवका की कोणी लंका वयर आक्रमण केल्यार तांकां आमी सोडा ती म्हूण. हनुमंत वय न्ही तागे लोट्ट कोण आशिल्ले तांकां पुरा जना मारया. आमी तांगेले खातीर वेट करची नाका आमी वचून तांकां सोदुया म्हणून. अशी पळयल्यार एक एक राक्षस तांगेले तांगेले तो विशय सांगता वता ती. आनी ताका आश्वासन दिता रावणाक की कांय भिवका म्हूण ना म्हणून आमी आसा ती म्हूण. आणि तांणी अशी एक प्रकाराची रावणाक मनांत घालता ती की आमी भिवची न्ही आमगेल वयर आतां हनुमंतान येवन ते अशें केलेलें कार्य पळय आतां हनुमंता लोट्ट कोण आसा ती आनी रामा लोट्ट कोण आसा तांणी भिवचे समय आयला. आतां रावणाल सैन्य कसं करता म्हूण तांकां गोत ना म्हूण. विभीषण सांगता रावणाक आनी उलयतरी पळय केतन्याची कोणी एक पोझिशनार आसता पॉवरफुल आसता ताका असलें जन मेळटा ती कोण अशी वस्तू सांगता ती की ताका कसं खुशी जावच्या खातीर सत्य सांगना ती आयकूच्या कसं लायक जाता पळय तसल विशय मात सांगता ती म्हूण. तें तांणी तुगेलें शुभचिंतक न्हय तें म्हूण
अशी विभीषण सांगता तांकां आनी पुरा तांगेल पुरा जनाला येद्रा आनी पुरा तुक कसं आयकू का तुका प्रसन्न करचे सांगता सत्ती मग सत्य ह्या नाही सत्य हांव तुका सांगिल्लें तुगेल चांगा खातीरची आम्ही रामाले क्षमापण मागून ते सीताक आदरपूर्वक दिवका हे शिवलेल सीता इंद्रजीत असता ताका हो विषय सहन जायना आणि इंद्रजिताक तो म्हणतात पळय घट्टी आवाजान सांगता की विभीषणाक की मामा म्हणतात पळता इंद्रजिताक सांगता विभीषणाक की कसं नाही तू आमगेल खातीर आमगेल पार्टी आस की तू रामाल पार्टी आस आमगेल पुरा राक्षस जनाक तुवें चांग उत्तर दिवन तांकां तांगेलें म्हणटात पळय तांगेली शक्ती वाडोवच बदला तूं आमकां डिस्करेज करतास म्हळ्यार आमकांशी म्हणटा पळय आमगेले बल वच तशी पुरो उतर उलयतास म्हणून म्हाका दिसना तूं आमगेल कुलाच दिसता म्हणून आनी तुगेल्या म्हणके कावड म्हणटा म्हळ्यार तुगेल्या म्हणके भित्तल मनुष्य हे राक्षस कुला खातीर एक कलंक म्हणून अशें सांगता आनी अशी पुरा उतर उरलोच म्हळ्यार आनी हे तांगेल कुलान तुवें पळयल्यार विभीषण मालगड आशिल्लो आनी तेन्ना अशी कोणसाण प्राय जनान मालगड्याक सभेन तशी उलोवच म्हळ्यार खंडीतच ते एक व्हड विशय म्हळ्यार उलोवपा जाल्यार वय ताणें चांग तरी सांगीत आशिल्लें की हें म्हूण मात असल पुरा उतर उलयता इंद्रजीत की तूं आमगेल कुला न्ही दिसता आमगेल कुला कलंक तूं म्हणटा पळय शत्रू सायडा आस अशी पुरा उलयता ना विभीषणाक भारी एक प्रकार वायट दिसता म्हणतात पळय हें एक म्हणटा पळय असल उतर की कोपून उलयलें न्ही हें अपमान कोर्स तसलें वस्तू आणि विभीषण म्हळ्यार इंद्रजिता खातीर पित्र समान आशिल्लो तो सो अशी एक सभेन तूं पुरा जनाला येद्रा अशी उलोवचें तेन्ना ते एक म्हणटात पळय ते विभीषण दिसता आनी व्हड विशय म्हळ्यार अशी पुरा उलयताना रावण विभीषणाक करेक्ट करना म्हळ्यार सॉरी हाका इंद्रजिताक की इंद्रजीत अशी मालगड्यांक तूं अशी उलोवचें सांगशील तुगेले पॉयंट सांग असं पुरो कटू उतर हें सांगू का म्हणना की तो शत्रूलो तूं कलंक अशी पुरा सांगका म्हणना म्हूण तेन्ना अशी पुरा रावणान तो बसतान पळय तेन्ना त्या विभीषणाक आनीक वायट दिसता कसं जालें की कोणी उलयतल आसल्यार उलयल्यार अडना जाल्यार रावणान कसं उलयना म्हणटात पळय त्या विभीषणाक भारी वायट दिसता म्हणटा पळय इतले सभेन तूं इंद्रजितान तागेले उलयलें आनी रावण कांय म्हणी तेन्ना विभीषणा मनाक येता खंय आणि तो सभेंतू सांगता रावणाक आनी इंद्रजिताक विभीषण की तुम्ही हांव कसं की एक चांग मनान तुमकां कसं की सांगू गेलेलें आनी तुमकां दिसता की हांव तुमगेलें कशें एक सहायक न्हय हांव तुमगेले खातीर कसं चांग ना म्हगेल्या मनान तूं तसं जाल्यार हे समय आयलो की हांव हांगा दोखून बाद सरता हांगा दोखून हांव आनी हांगा राबना आनी एक प्रकारांत तूं पळयत इतलो एक चांग संघ आशिल्लो रावणाक विभीषणालो जाल्यार एक प्रकार ताणें संघाक दूर केल्लें म्हूण सांगीत इतलें चांग एक असोसिएशन आशिल्लें ताका विभीषण ताकाय गो श्रावणाक की हो विद्वान जावन असो कसं की एक चांग उलयता आसा एक कसं म्हूण ताजे विशयी एक चिंतन वय करीत आशिल्लें जाल्यार म्हणटात पळय ताका सभे दोखून काण सोडची तसली परिस्थिती जाता आनी ते चांग तागेले एक संघ आसल्यार हे तो रिजेक्ट करता आता आमी कैकेयी पळयलें जाल्यार तांतू पळयत की लास्टार म्हणटात पळय भरत येतरी तिगेले मनांत कोणी कळटा की ती चुकून पडलेली म्हणून जाल्यार रावणाक चुकून पडला म्हणून ताका केन्नाच दिसना म्हूण पळयत ह्या परिस्थितींत असलें की ते दुष्ट बुद्धीच आशिल्लो आनी ते दुष्ट बुद्धीच तागेली ओट्ट आशिल्ली ताजे प्रभाव तागेले वयर आशिल्लो म्हूण सांगीत आनी केन्ना इतले प्रत्यक्ष रुपार हनुमंतान येवन तागे शक्तीच प्रदर्शन करून दाखयलें आनी सगळे लंका तागेल्या येद्राची जोडून घाल्ली त्या एक प्रकार म्हणटात पळय वेकअप कॉल आशिल्लो म्हळ्यार ताका कळका आनी पुणी ताणें चेंज जावपा म्हूण जाल्यार तांतूय पळय येता तागेले कस्सने तागेलें हें म्हणी कसलें की अशीं उतरां सांगतात पळय की कोणी निद्राच्या अवस्थांत आसल्यार ताका जागो येता म्हूण जाल्यार कोणी न्हिदोचे एक्टिंग करता जाल्यार ताका जागोवचें जायना सो रावणाक गोत्त आसून वय म्हणटात पळय तो तो कसं तें सत्य आसा त्या विशयाक तो मन दिनाशिल्लो तागेलें कसं की एक अहंकारान तागेलो आशिल्ली ते अहंकारा जन आशिल्ली ती त्या एक प्रकार तांणी एक दुसऱ्या दुष्ट संघांतूची म्हणत पळय त्या विनाशाक तो हें म्हणटा म्हूण सो आमी हें पळयत एक प्रकारार की हें एक एग्जाम्पल रावणालें की तागेलें एक भाग्य आशिल्लें रावणाक हनुमंतान येवन ताका कसं की एक मना येवच तशी
विषय कोरून दाखयलो. विभीषण तागे भाव आशिल्लो आनी कसं की एक चांग रुपारी ताका एक चांग मार्गदर्शन बी मेळ्ळो. जाल्यार ताका तें मना वचन अशी ताणें तें रिजेक्ट केलें, नाकसी केलें आनी ताजे निमित्त तागे विनश्ट जालें. आनी ह्याच आमी पळयत विभीषण वचून मुखारी रामाल शरण येता. आणि त्यामुळे एक पॉइंट असता तो आम्ही पुढे येतं की मस्त सकट ते डिस्कशन जावचें आसा केन्ना विभीषण रामाले वता म्हणून पुराजनान तांगेले एडवायस दिवचे आसा. सुग्रीव सांगता आनी सांगता जामवंतू पुराजन सांगता ती की विभीषणा स्वीकार करचे की ना म्हणून. जाल्यार हिची आमी पळयत की रामान हांवें मस्त सकट उतर आसा. जाल्यार हें एक भारी व्हड श्लोक पुराजना गोत आशिल्लें हें आयज रामनवमी दिवस आमी हाजेर मना करूया. हांव सुर्याचें मिनींग सांगता तुमकां तशें पुरो जाल्यार मागीर आमी रिपीट करू. सक्र सक्र प्रपन्न प्रपन्नो या म्हळ्यार कोणी एक पंथा वय मेगेर शरण आयल्यार तवा स्मितीच्या याचते म्हळ्यार देवा हांव तुगेलोची म्हूण अशी मनान मनस्पूर्वक जावन सांगल्यार म्हणून तेन्ना कसं जाता राम सांगता अभयम सर्वदा तस्मै. अभयम तेंचें भिवका म्हूण ना सर्वदा केन्नाय तस्मै ददामी एतात व्रतम मम. हा ताका पुरा दूर करून तागेलें रक्षण करता हें मेगेलें वचन व्रतम मम म्हणून राम हें सभेन तूं तांणी पुराजनान उठून बशील सांगता की विभीषण स्वीकार करूं का असले की तो शरण आयला आनी ताणें सांगला देवा हांव तुगेलोची. सो हांव एक म्हणटा सांगता तुमी जेवता जाल्यार रिपीट करूं येता. अनम्यूट करूं का म्हूण ना तुमकां पॉसिबल आसता रिपीट करूं येता मनान तूं सांगता. सक्र प्रपन्नो यास तवास्मीति च याचते अभयं सर्वदा तस्मै ददाम्य एतत् व्रतं मम. सक्र प्रपन्नो या तवास्मीति च याचते अभयं सर्वदा तस्मै ददाम्यम् एतद् व्रतं मम. सक्र प्रपन्नो या तवास्मीति च याचते अभयं सर्वदा तस्मै ददाम्य एतत् व्रतं मम. सो देवाले तसले एक चरित्र आमी पळयत की देव त्या क्षणान तूं सांगता आनी आमगे पुराजनाल भक्ता खातीर व्हड विशय आमी आयचे दिवसांत व्हड विशय सांगच्याक की आमी मनस्पूर्वक जावन रामाक मनान तूं प्रीती केल्यार मनान एक भावनेन की देवा हांव तुगेलोची तुगे शरण येता आसा हांव म्हाका रक्षण करी तेन्ना देवान अशें सांगिल्लें आसा की कोण एक मनस्पूर्वक जावन मेगेल उडगास करून मेगेल शरण येता तेन्ना ते मेगेल व्रत ते मेगेल वचन अभयम सर्वदा तस्म हांव तागेलें कसलेंय भंय असल्या काण ताका केन्नाय तागेलें रक्षण करता ताका एक्सेप्ट करता हांव. सो त्या प्रकारान खंयचे एक परिस्थितीन तूं हो विशय उडगास दवर न्हू की रामाल शरण आयल्यार खंयच्या विशय भिवका म्हूण ना. हो एक व्हड विशय रामायणाचो रामाल देवाल चरित्राचो. मागीर आमी मुखारसून वचयत नेक्स्ट पॉइंटार आमी एक सुग्रीवा विशय उलोवया आयचे. सो ह्या तिनूय केसांत आमी पळयत आमकां तसं की सुग्रीवाल आनी वालिलें तांगेल कसं की मिसअंडरस्टँडींग जावन जाता आनी वाली खंय खंय भोंवता आसता तो म्हळ्यार तागेल्या राज्यांतू आसना रानांतू हांतू वालीक भिवन भिवन धांवता आसता न्ही. वाली एक प्रकार तागेले मस्त म्हणटा पळय टॉर्चर करता आनी ताका केन्नाय भिवन आसता जाल्यार रामाले सहाय घेवन ताका सुग्रीवाक ते राज्य प्राप्त जाता म्हणून. आनी तेन्ना तांगेले ते एक अंडरस्टँडींग आशिल्लें की केन्ना वालीचे ताका वालील ते भैया दोकून ताका ताका मुक्त कोरून केन्ना सुग्रीवाक तें राज्य प्राप्त जातलें तेन्ना सुग्रीव रामाक तागेले वानर सेना घेवन सीता सोदूच्याक हेल्प करतलो म्हणून तें एक अंडरस्टँडींग आशिल्लें तागेलें. जाल्यार त्यांच्या समयार ते चातुर्मास सुरू जाता. चातुर्मासा वेळार नॉर्मली पावस येता आसता सो नॉर्मली केन्ना भायर पडना ती जाल्यार ह्या पंथा तर भायर पडच्याक जायना कसं जाल्यार की वाली इंद्राल पुत्र जावन आशिल्लो आनी तागेले ते मृत्यून इंद्राक भारी कोप आयिल्लो म्हणून सांगिल्लें आसा. ताका नॉर्मल ना मस्त जोरार पावस पडटा त्या किष्किंधा क्षेत्रांत म्हणून सांगिल्लें आसा. म्हणटात पळय इतले जोरार अनसिजनल म्हणटात पळय पावस येवची की ना कितली जोरार पावस येवन
म्हणटात पळय तशे एक प्रकारारी ताका म्हणटात पळय त्या क्षेत्रांत पावस पडटा आणि ते भायर पडच्याक साथ दिना म्हणून सांगेत. सो त्या प्रकारारी ती एक परिस्थिती असता म्हणून सांगतात. तेन्ना ते चातुर्मासा वेळारी तांणी थंयच असता त्या क्षेत्रांत तांणी भायर पडू जायना म्हणून. आणि तेन्ना तांणी एक निर्णय घेता की चिके पावस आनी ऊन जातरी ताजे नंतर तांणी भायर पडचें म्हणून. आता सुग्रीव मस्त काळ दुखून वालीक भिवन तो तागेले राज्य अंत नाशिलो. म्हळ्यार कसं नाही ते राज्यात सुख भोग कसं नसतं पडा कसं की तांणी त्या वानराचे राय नव्हतांनी. सो तसले ते रॉयल फॅमिलीत सुग्रीवाच्या मात तो रान्नांत खंय खंय निपून बसतशिलो वाली खातीर. आत्ता कसं की मस्त काळ नंतर ताका त्या राज्यान येवचें मेळटा म्हणून. आणि ते सगळे राज्याचो तोच आतां किंग असता म्हळ्यार वाली ना नवता. आणि ताका ते पुरा त्या राज्याचे ते ऐश्वर्य ते पुरा प्राप्त जाता ताका कितले की काळ देखून नाशिल्लें म्हणून. आणि त्या पुरा ऐश्वर्य ताका पुरा ते मेळटा पळय तेन्ना तो पुरा एक म्हणटात पळय तंतूची पोळू पुरा विसरता म्हणटा. आणि त्या चातुर्मास जाता जाल्यार आतां समय येता की ताणें जावन वचून रामाल्या वचून सांगू का की आतां पावस जाल्ले आतां आमी वचुया सीता सोदुया म्हणून. जाल्यार तो म्हणटा पळय ताका उडगासनातल्या म्हणके करता म्हणून सांगिल्लें. तागेलें कसं की एक ऑब्लिगेशन आशिल्लें कारण रामा तें उत्तर दिलेलें. आणि जाल्यार ताका तें एक प्रकार तें एन्जॉयमेंट इतलें आसता म्हणटात पळय रायल परिस्थिती इतलो दुड्ड आसा इतले विंगड विंगड प्रकाराचे एन्जॉयमेंट कसं कसं नासता. सो तसं ते एक एन्जॉयमेंटांतू असता न्हू तो तागेले त्या राज्यांतू आनी तुची म्हणटात पळय एक म्हणटा मुग्ध जावन विसरता की तागेलें कर्तव्य कसं नाही म्हणून. आणि ते 4 महिने एंड जाताना न्हिजावन ऍक्च्युली वचून म्हणटात पळय तारा कोण वाल आत्ता ते तारान सुग्रीवाल शरण घेतिल्लें आशिल्लें. आणि तारा हनुमंतू तांकां कळटा की आतां हे 4 महिने जावचे आसताना जाल्यार हनुमंतू म्हळ्यार तांगेलो मिनिस्टर न्हू सुग्रीवालो ताणें इनडायरेक्टली ताका सांगयता ते स्थान म्हळ्यार सुग्रीवाल राय न्हू ताका कशी एक प्रकार मुखार वचून अशी कोरका तशी कोरका म्हणून सांगू जायना. जेंटली सांगयता कसं की ते हायरार्की असतं म्हणतात पळय एक मिनिस्टर आणि रायल मध्ये त्या प्रकाराने हनुमंत वचून सुग्रीवा वचून चांग रुपार सांगता की आमगेले कसं की वचन नाशिल्लें डिस्कशन जाल्लें की आमी रामाक ते परस्पर जावन ताणें कसं की आमगे सहाय केलेलो वालीक ते पराजीत करताना आतां आमी कसं की मुखारसून कोरका तो विशय आमी चिके मना दवरका अशी म्हणून चंद रुपारी हनुमंत सांगता तारा वय सांगच्या वता. जसं की एकदम वॉर्निंग दिवचें जायना. आणि आयकनातील त्यांना हनुमंत वचून तारा वय सांगता ते कसलं की पुढची तारा म्हळ्यार ती वालील बायल आशिल्ली आतां वालीन मरतरी तिणें सुग्रीवान तिका एक्सेप्ट केलेलें आनी तशें आशिल्लें. तो हनुमंतू ताराक वय वचून सांगता तूं वय चिके सांग ताका म्हणून. कसलं की ताण सांगतरी हनुमंता दिसता की ताका कळना की ना ताण सिरियसली घेयनी तो विशय म्हणून. तारा वय वचून सांगता काय आणि सुग्रीव सांगता की वय 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 म्हाका हनुमंतान सांगलां तूं वय सांगलें खंडिताची म्हणटात पळय कोरया वय तांकां तुमगेले मनांत कसं ना ते तुमी सांगचे समची ज्या ज्यात वच तयारी कोरया म्हणून कोरया म्हणून तशी म्हणटा म्हणून. आणि तो एक मेसेज दिता म्हणून सांगिल्लें आसा म्हणटात पळय तागेल मात न्हय खंय खंय वानर आसा सगळ्यांची भुमिरी तांकां पुरा जनाक मेसेंजर पेटोया की तांणी ओट्टू जावका म्हणून. कसं की तागेल मात सैन्य न्हय हो व्हड कार्य न्हय आणि सगळ्या भूमीन तू रावण खंय घेऊन गेला म्हणून गोत्ता आमकां. ताका आशी विंगड पुरा जना ते वानराक आपोया म्हूण तसले ते मंकी लिडर्स कोण आसत पळय वानर लिडर्स थंय पुरा जना कॉल वता म्हळ्यार तागेले हें म्हणून. आनी कशें की एक अर्जंट मिशन आसा म्हणून तशी त्या प्रकारारी तो एक इन्स्ट्रक्शन वय दिता तागेले सभेन तू. आणि अपास मात तेंचे एक म्हणटात पळय तागेले बिहेवियर एक अर्जन्सीच नासता. जें तुम्ही तारान आनी हनुमंतान येवन सांगलें न्हू ताणें कसं की एक नेक्स्ट स्टेप घेतलें. हांव शापास ते मुग्ध जावन ते डान्स म्युझिक तशें आसता. आणि ते रामा वचून तो कसं एक कम्युनिकेट करना तेन्ना और लक्ष्मणा वचून तेन्ना तेंचे समय लक्ष्मण या पुरो ऑब्जर्व करता आशिल्लो की समय जाला भायर पडचो हो सुग्रीव भायर येवन कसं सांगना म्हणून. आणि लक्ष्मणाक आमकां तसं कोप आयल्यार भारी कोप येता. आणि कोपान वचून आणि स्पेशली आमी एक पळयत एक एक्झाम्पल कसं की लक्ष्मण रामाल ती परिस्थिती पळयता आशिल्लो सगळो दिवस ओट्टू असतात न्हू त्यांनी की कसं एक अवस्था जाल्यार सीता तागेले लागीं नासली म्हणून
ते सहन करचें जायनाशिल्लें लक्ष्मणाक. ते केन्ना वचून सीता सोदुचें, केन्ना ते रामाक आनी सीताक ओट्टू हाडचें, तेंची तागेले मनांत तशें क्षण त्या मनांत तेंच एक विशय आसता तागेले लक्ष्मणाक. आणि त्यांनी सुग्रीवान हेल्प एक्सपेक्ट करता आशिल्ली. आतां पक्कनेची अशी एक दृश्टांता खातीर कोणी आवसू बापूसू तेंगेले चार्टाक कसं की एक सिरियस जालना आनी डॉक्टराले घेवन वता ते एमर्जन्सी तू की डॉक्टरान ताका अटेंड करता म्हणून. आणि त्यांनी पळयता ती की त्यांनी ते डॉक्टराल क्लिनिकांत वच येवन बसली ती. आणि डॉक्टर दिसताच तांकां, डॉक्टर कसं की क्रिकेट मॅच पळोवन बसला आणि भायर येवन हांव चार्टा पळयना. तेन्ना हाऊस बापूसुल्या मनांत कसं येतालें की चायल्डान कसं की एक एमर्जन्सी सिच्युएशन आसा सावकी ना कसं म्हूण डॉक्टरान बेगीन पळोवका न्हू. तो कसं की टीव्ही पळोवन बसला आणि चायल्डा पळयना. तेन्ना हाऊस बापूसूक ते डॉक्टरा वयर कसं कोप येतलो की कसं तुगेलें कर्तव्य करना तूं म्हणून आमी चायल्डा घेवन आयली ती म्हणून. त्या प्रकारान आमी म्हण पळयत एक प्रकार ते लक्ष्मणाल भावना तशी आशिल्ली की रामाच कसं एक परिस्थिती आसा. आणि हो सुग्रीव कोणा वयर आमी डिपेंड करता ती कोण आमी लेखला आमकां हेल्प करतलो तो कसंकी करून बसला भायर वय येना म्हणून. तेन्ना ताका लक्ष्मण म्हणटात पळय लेफ्ट राईट घेवचें आसा म्हणटात पळय तशी की कस कसं तुका कसं हें होस ना म्हणटात पळय त्या प्रकारे कसं म्हण कळना तुका. हा तू सांगिल ना आमकां सहाय करतलो म्हणून. जाल्यारीची फुडले म्हणटात पळय आत्ता काळार म्हणटात पळय सुग्रीव कसं की तागेले ते एंटरटेनमेंटान तूची सिरकून पडलेलो म्हूण सांगिल ताका ते कसं म्हणून ते हें करनाशिल्लो. कसं कसं तो पळयता कशी कसं तागेले टायम वता आशिल्लें. जाल्यार लक्ष्मणान कोपान येवन ते म्हणटात पळय ताका बिश्टेल सिता कशी आणि अस्सल उतर वयता तुका कृतज्ञ अ, हे वानरा तू कृतज्ञतेचा भावन नाव आहे. तू इतले तुका इतली तू कश्टांत आशिल तेन्ना रामान वाली त्या पराजित करून तुका मुक्त केला तांतूं दुखून. आणि तू कसं की तू सांगील उत्तर तू कुडगा स्वर ना तुका पनिशमेंट जावका कोण कृतज्ञता कोणाला ना पडे तांगेले जीवन व्यर्थ अशी पुरा सांगता. तेन्ना सुग्रीव हें आयकताना म्हणटात पळय सडनली ताका म्हणटात पळय हलयल्या म्हणके जाता आणि ताका कळटा की लक्ष्मणाला कोप म्हळ्यार साधारण मटा न्ही म्हळ्यार ताका मान सोडतलो म्हूण तो तशी एक प्रकाराची कोप दाखयता. आणि तारा वयता ताका आणि सांगते लक्ष्मणाक की ना ना तशी न्ही म्हणटात पळय. आणि तारा सुग्रीवा खातीर क्षमापण मागून घेता की हळूहळू ऋषीश्वर वय कोण ज्ञानी जावन आशिल्ले तांणी एक एक पंत मुग्ध जावन तांगेले कर्तव्य विसरता ती. सुग्रीव ते वानर तो कोणेय ऋषी मुनी न्ही तागेले वयर कोप येऊ नाका ती. तागेले कसं की मस्त काळ दोकून तो म्हणटात पळय कश्टांत आशिल्लो खंय खंय बसता खंय खंय निपोवन बसता आशिल्लो. आतां कसं की तागेले म्हणटात पळय भाग्यान तूं मस्त ऐश्वर्य आयला तो पुरा विसरलो ताचे निमित्त. जाल्यार हिची ताण तागेली ड्युटी विसरनी ताणें ऑलरेडी एक सभा घेवन पुरा वानर लिडराक मेसेज पेटयला की तांणी ओठू जावका म्हणून. सो अशी न्ही की आमी कांय करनी. तेन्ना सुग्रीव वय सांगता हनुमंतय आसता आणि तेन्ना लक्ष्मणची केस शांत जाता की सुग्रीवान कसं की एक स्टेप घेतला. आणि ताची नंतर म्हणटात पळय हें पण लक्ष्मण कोपता. ताची नंतर सुग्रीव केन्नाय शिकून पडना. सगळ्या रामायणांत आमी पळयत मुखारी हें एक मात तागेले इन्सिडंट आसता आणि मुखार तो केन्नाय चुकून पडना. तागेली भक्ती तागेली शक्ती पुरा रामाक तागेले शरणा येवन तागेले चरण कमलान तो तागेले सेवा दिता म्हणून सांगिल्लें आसा. आणि भारी चांग रुपारी ते सगळे वानर सेना आसल्या लिडरशीप तो घेता आणि मुखारसून ते युद्ध जाता न्हय तो म्हणटात पळय ते रेस्क्यू ऑपरेशन सीतान तांणी खंय सोदुचें ते युद्ध जावचें तांत पुराच म्हणटात पळय तो भाग घेता. असले एक समय येता ते पुरा युद्ध जावचे फुडें वातावरण जाताना रावण तागेले मेसेंजरा पेटयत के सुग्रीवाक आणि मस्त सकट ताका सांगता काय तुका आमी दुड्ड दिता ती ऐश्वर्य दिता ती कसं लायक पुढे वाली आणि सुग्रीव फ्रेंड आशिल्ली ती. सो एक प्रकार पळयलें ते दोन राज्य मित्र राज्य आशिल्लें वालील राज्य आणि रावणान लंका. सो एक प्रकारार पळयत रावण ताका तागेले मेसेंजरा थ्रू सांगता काय की फुडें वाली मेगेल फ्रेंड आशिल्ला तूंय मेगेल फ्रेंड जावका म्हूण. तू कोणाले ओट्टू वचूका म्हूण ना तू मेगेल ओट्टू राब म्हूण तू हांतू पुरा इन्वॉल्व जावका म्हूण ना हे रामाल लक्ष्मणाल विशयांत तांणी मनुष्य जावन आसा ती तू तांगेल ओटी येवका म्हूण ना. मेगेल आनी वालील कशी फ्रेंडशीप आशिल्लें तशी तुगेल आनी मेगेले फ्रेंडशीप जसूका म्हूण. आनी अशी करून त्या मेसेंजरा ओट्टू मस्त सकट हळूहळू गिफ्ट पेटयत के
म्हळ्यार ते गिफ्ट्स पेट्टो न्हू ते कसन ते भेट दिला पळय त्या पुरा पळोवन न्हू तागेलें मन चेंज जावच तशी रावण न्हू प्रयत्न करता ट्राय करता म्हणून जाल्यार ही सुग्रीव तसं तागेलो तूं वीकनेस ना तसं केल्यार ताका रामाल सेव कोरता पूण ते एक मात्र तागेलें मनांत आशिल्लें म्हूण पळय सो आतां आमी पळयत की सुग्रीवाक तागेले ते चांग संग तागेलो ओट्ट आशिल्लो कशी रावण ओट्टू ते दुष्ट संघ आशिल्ले आनी तांगेल प्रभावार तो रायट डिसिजन घेयना तशें आमी पळयत सुग्रीवाले तारा हनुमंतू आनी लक्ष्मणाने येवन ताका तागेलें मार्गदर्शन केलें तेन्ना तो चुक्कन अशी पडलो म्हूण पळयत कसले की आमी केन्नाय कसले भक्तीन तूं कसले मुखारसून ते कसले कार्य घेता ती तेन्ना मस्त सकट आमकां अशी म्हणटात पळय तांतू दुखून भायर पडचें चुकून पडच तसले परिस्थिती येवच्या पुरो भक्तीन तूं सुलभ न्ही न्हू आमगेलें मन आमकां कसं कसं सांगता जाल्यारीच आमी दृढ जावन न्हू चांग संघांत आसल्यारी कसले एक परिस्थिती आसल्यारी आमी देवाल भक्ती सोडा ती म्हूण हाजेन पळयत जाल्यार की कसले एक म्हणटात पळय आत्ता काळांत तूं मस्त सकल एक प्रकाराचें आकर्शण आसचें पुरो ह्या जगत्यान तूं आनी त्या भक्ती चेड आकर्शक दिसच्या पुरो आमगेल्या मनाक कसन कसन आसता म्हळ्यार कितल्याय टायम खंयच्याय विशयांत काड येता आनी स्पेशलीची टायम समय आसतना आमगेलें मन विचलीत जावन आमकां विंगड विंगड कसले देवाल भक्ती सोडून विंगड विंगड करचें आमकां आकर्शण चड जावचें पुरो ताकाची आमी पळयत स्पेशली आतां कसर परिस्थिती आसा ह्या जगत्यांत आमी पळयत की भक्ती देखून भायर येवच्या खातीर मस्त सकळ आकर्शण आसा म्हणून नाक दिसता तशी म्हणून जाल्यार आमी पळयत की सुग्रीवा कशी ते ताणें एक कृतज्ञता आशिल्लें तागेलें कशें की कर्तव्य आशिल्लें आनी ताका ते चांग संघा निमित्त तागेलें तें कशें कर्तव्य तागेलें तें कशें ड्युटी ताका ते उडगासायलो आनी तो मिसलीड जायना सो आमकां एक प्रकार खंयचे एक प्रकार मिसलेट जावची परिस्थिती आसच्या पुरो खंयच्यात आमी चुकून पडच्या पुरो ती जाल्यारीची आमी एक विशय मनात दवरल्यार की आमी चांग संघांत कोणाक चांग रुपार मार्गदर्शन करता ती तसले जनांत आमी संघ असल्यार खंडित आमी चुकून पडनाशी तांणी आमकां वांचयतली ती आनी सुग्रीवान ताराक हनुमंत आयकलें लक्ष्मणान कोपून सांगल्यार वय तागेले विशय वय ताणें आयकलो आनी आमी पळयत की ताणें संकी तो एक स्वल्प काळा खातीर ते म्हणटात पळय तागेलें कर्तव्य विसरलेलो जाल्यार तागेलें ते एक चांग संघ आशिल्ले निमित्त तागेलें कशें कितें एक विकनेस आसच्या पुरो की ताणें त्या ऐश्वर्यान तो मुक्त जावन विसरलो पुरो जाल्यारीची तागेलें मन आपास तागेलें कशें कर्तव्य आसा तांत तूं आपास आयलें म्हूण सांगेत तांत तूं कांय डावट ना कसो की मस्त सकड आमगेलें भक्तीन तूं वयताना मस्त सकड आमगेलें विशय अशें आसच्या पुरो खंयच्यान आमी म्हणटात पळय आमगेलें कसन की एक इच्छा आसता आमी चुकून पडचे पुरो ती जाल्यारीची आमकां दृढ जावन मुखारसून वचका जाल्यार आमी चांग संघांत आसल्यार खंडीत कश्ट अशी न्ही की कश्ट नासतलें जाल्यार चांग संघांत तूं आमकां तें रायट डिसिजन घेवचें ते आमकां शक्ती प्राप्त जातलें आनी आमी चुकून पडनाशी आमी तांतूं दुखून भायर पडटलीं ती चांग संघा निमित्ताची आनी चांग संघ म्हळ्यार कशें न्हय खंडिताची सात्वीक जावन आशिल्ली जन कोणाक देवाल भक्तींत इंट्रस्ट आसा तसले जना उरता आसल्यार खंडितांक रामाल भक्ती आमगेल्या मनांत आनिकय दृढ जातलें आमगेल पुरा जनाले आमगेल परिस्थितीन तूं आमगेल कशें एक स्ट्रेंथ आसता तेंच्यांत आमी लायक आसता ती म्हणटात पळय आमगेल गुड स्ट्रेंथ आसता आमगेल विकनेस आसता खंयसर आसचें पुरो जाल्यार आमी देवाल कनेक्ट जाल्यार आमगेलें कसन आमगेल शक्ती आसा ती आनिकय शक्ती जातली आनी कसन आमगेल विकनेस आसता आनिकय वीक जातलें सो आनी आमी चांग एक म्हणटात पळय हे मनुष्य जिवनांत आयले खातीर आमगेल कसन की एक कर्तव्य आसा ते करच्याक आमकां देव शक्ती दितलो जीवन सो आमी एक प्रकाराची एक चांग जीवन करता आसले भाग्य आनी देवाल भक्ती करता आसले ते भाग्य आनी तसले ते एक प्रकार ते पॉझिटिव्हिटी म्हणटात पळय आमगे लायफ येवचें साध्य आसा आमी केअरफूल आसल्यार आमी कोणा लोट्टू संगत करता ती म्हूण सो तशी ते आमी केअरफूल आसल्यार खंडीतच आमकां म्हणटात पळय एक मिनिंगफूल आनी फुलफिलिंग लायफ म्हणटात पळय एक चांग रुपार एक जीवन करता आसलें एक भाग्य मेळटलें सो लास्ट आमी आतां एक लास्ट पॉयंटाची मागीर आमी कन्क्लूड करूया की आमी तीन हे स्टोरीज पळयले हांव समरायज करता की आमी एक तीन स्टोरीज पळयले की आमी आमगेले संघा निमित्त आमगेले चॉयसीस आमगेले वयर प्रभाव पडटा आनी आमी केन्ना संघ चांग रुपार घट दवरतात आमी तीन डिस्कस केलेले आमी कसं म्हणलेलें कशी काही एक मंत्रान तेगेले ते मॅन्युप्युलेट केलें
आणि काही काही अशी काही नाही की दुष्ट बुद्धीची असेल ती जाल्यारीची तिनका संगी भारी एक म्हणतात पळय निंदा ह्यो कोर्स तसले एक भारी एक विषय केलं कोणाक कल्पन कोर्स जायना तिसरे मंथराल प्रभावान आम्ही पळय जाल्यार आम्ही पळयलें ऍटलिस्ट भरतान सांगतात ते कळले ते चुकून पडले म्हणून लेट जालें जाल्यार एक कळलें म्हणून पळयत आणि आणि म्हणतात पळय मागीर आमी सेकंड स्टोरी रावणान पळयली आमी पळयलें कशी रावणान विभीषणाक संग त्याग करून हनुमंतान येवन ताका संगी एक वेकअप कॉल वे दिलें ते नाश करून जाल्यारीची रावणान विभीषणाक सांगेल आयकनी आणि ताणें तागेले ते ओट्टो आशिल्लो दुष्ट संग तांगेलो ओट्टो वचून ताणें मुखार सून तागेले ते विनाश केलें आनी तिनी एग्जाम्पल आमी सुग्रीवाल पळयलें तागेले कसं विकनेस आशिल्लें तो चुकून पडलो तागेले कर्तव्य सोणी जाल्यार ताणें चांग संग सोणी हनुमंतू तारा आनी तागेलो ओट्टो आशिल्लो मागीर लक्ष्मणान येवन जातरी आनी ताणें हनुमंतान आनी तारान आयकून ताणें लक्ष्मणान येवचे पयशी फुडें एक्चुली ते कम्युनिकेट केलें पुरा लिडर्साक ताका लक्ष्मण पॅसिफाय बी जाल्लो की हा हाणें कसं केलें ना अशी नाही की हागेल मनांत ना आशिल्लें म्हणून कसं की कन्स्ट्रक्टिव्ह ऍक्शन घेतला ताणें म्हणून सो त्या प्रकार आमी पळयत की तो चुकून पडनाशी रामाल सेवेन तूं भाग घेतलें आनी तो रायट टायमार ताणें तोकून भायर पडलो म्हणून सो आमी ताजें कन्क्लूड केलें की कशी एक चांग असोसिएशन आसल्यार खंडीत अशी तांगेल निमित्त आमी देवा वट कनेक्ट जाता ती देवाल भक्ती वट कनेक्ट जाता ती आणि आमगेल कसं स्ट्रॉंग पॉइंट्स असते आणखी स्ट्रॉंग जाता आणि आमगेल कसं ते वीक पॉइंट असता ते आणखी वीक जाता आणि आम्ही कसं एक बेस्ट स्वभाव असा तो भायर पडता म्हणून आम्ही पळयत आणि आमगे पुरा जनाक एक एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा की आमी एक चांग संघांत येवन आमगेले एक म्हणटात पळय चांग एक आमगेले एक चांग एक उद्धार कोर्स तसले विषय करून रामाल भक्ती तूं आनीकय मुखारसून येवची तशी म्हणून आणि आमगे एक ते अवसर अवकाश असे मनुष्य जन्मांतू की कसं की एक आमगे अंडरस्टँडिंग वाडोवन स्पेशली इतले सकट आमकां देवाल दयेन आमकां भक्ताले शास्त्र इतले सकट आसा तो ऑपॉर्च्युनिटी आसा सो एक लास्ट सारी एक 2 श्लोक प्रार्थना करता ताचे नंतर आमी रामाष्टकम वय आयकून आयचे सेशन कन्क्लूड करूया सो हाजी हाजे नंतर तुमगेले कसं कॉमेंट कसं सांगता आसल्यार सांगेत नाजे मागीर आमी रामाष्टक सो एक 2 प्रार्थना करया तुम्ही मनांत सगळ्या मनांतू सांगेत हे एक 2 प्रार्थना करूया हे एक सुरेचे प्रार्थना अयोध्याचे अयोध्या कांडांत ते 17 अध्यायांतू भारी एक चंद श्लोक हे रिपीट करता हांव सांगता ताचे अर्थ सुरेश सांगता यश्च राम न पश्यतु म्हळ्यार कोण रामाले दर्शन घेयनी आणि यमच रामो न पश्यती कोण रामान कोणाक पळयनी म्हणून कोण रामाल दर्शन घेयनी कोण रामान कोणाक पळयनी तांगेली अवस्था कसं निंदत सर्व लोकेशु म्हळ्यार हागेले म्हणजे दुर्भाग्य आशिल्लें कोणाक नाव है कोण रामाल दर्शन घेनी और रामाल विषय पावनी आणि कोणाक रामान पळयनी निंदत सर्व लोकेशु आणि सगळे जगान तो दुर्भाग्य मनुष्य मात्र नाही जाल्यार तागेल मनाची तागेल मस्कीर करचे सूर करतले के स्व आत्मा पेनम विगरहते म्हळ्यार तागेल मन सांगतले की त्या मनशाला कसं दुर्भाग्य तू गेलें म्हणून की रामाल दर्शन घेनी मैं तू म्हणून सो एक पंता सांगते यश्च रामम न पश्यतु यम च रामो न पश्यति निंदतः सर्व लोकेषु स्वात्माप्येनम विगर्हते सो अशी हे एक छंद श्लोक आणि लास्ट कन्क्लूड करताना एक सांगचे की कशी एक म्हणतात पण कोण कोण रामाले शरण आयली तागेले उद्धार जाला शबरील वेळार मी उडगासकोर येता कशी मातंग ऋषीन ते मार्गदर्शन केलेले लेखारी ते कितले काळ त्या रामाल खातीर राखून राबली आणि कितले एक प्राय जालेले तिका जाल्यार ती राखून राबली आणि रामान एक ते दर्शन दिवन तिगेले उद्धार केले तिका ते कसं एक खुशी रामान दिलेले आसा सो लास्ट तारीख आमी आनीक एक श्लोक सांगया हे मध्वाचार्य स्वाम्यान रामाल खातीर रचना केलेली हे भारी एक चंद श्लोक आसा त्या आमी पळोवया ताची सुरे अर्थ पळोवया स्मरामी भव संताप म्हळ्यार हे सगळ्यांची म्हणतात पळय लोकांत आशिल्लें संताप पुरो आसा
भवसंताप हा आणि अमृत सागर ज्याला देव कसं नाही अमृत सागर कहतो पूर्णानंदस्य रामस्य सानुरागावलोकनम म्हळ्यार असल तो एक पूर्णानंदस्य रामस्य म्हळ्यार तो इतलेक देव आनंद आनंद दितलो तो देव इतलेक तागेले दय आसा म्हणून मध्वाचार्य सांगता ती आणि तो सानु सानुरागावलोकनम म्हळ्यार इतलेक तागेले दृष्टी अशी आसा की सगळ्यांची पुरा भव संताप हानी कसने पुरा म्हणतात पळय कष्ट दुःख हे संसारांत तस पळय ते पुरा तो काण घेता म्हणून मध्वाचार्य स्वामीन सांगचे सो ह्या एक सांगता स्मरामि भव संताप हानिदामृत सागरम पूर्णानन्दस्य रामस्य सानुरागावलोकनम् स्मरामि भवसन्ताप हानिदमृतसागरम् पूर्णानन्दस्य रामस्य सानुरागावलोकनम् लास्ट एक म्हणता स्मरामि भवसन्ताप हानिदमृतसागरम् पूर्णानन्दस्य रामस्य सानुरागावलोकनम् आयचे सेशन हांगा कन्क्लूड करता तुमगेले कसं नाही कॉमेंट कसं नाही असल्यार तुमकां ह्या टायमार शेअर करपाक जाल्यार तुमी चॅट बॉक्सान थंय खाली येता और अनम्यूट करून सांगता जाल्यार सांग येता मागीर लास्टान आमी बलदेंद्र तीर्थ स्वामी रचित रामाष्टकामाचे रेसिटेशन करून आयचे सेशन क्लोज करू सो धन्यवाद प्रयोजनाक कोण हे सेशन आज अटेंड केलेलं आसा आणि धन्यवाद जे गौरांगी देवी माताची धन्यवाद तुमगे कॉमेंटा खातीर आनी कोणाक कसं नाही कॉमेंट हाचेर आनी कसं नाही सांगता आयच्या सेशना विशयी और तुम्ही कसं नाही दोन उतरां अशें रामनवमी सांगाय तुम्ही आता शेअर करू येता सेशन ओपन आसा हरे कृष्ण सुरू करूयात की सुरू करूयात हरे कृष्ण श्रीमद वर्धेंतीत स्वामीनं सुंदर जाऊन रचन केलेले आम्ही फक्त ताजे अनुवाद ऐकून घेऊया परिमळ भंगारा म्हणके जाऊन असील अति श्रेष्ठ जाऊन असील हे स्तुती केलेलं सर रामचंद्राले श्री रामचंद्राष्टकम सूर्यवंशाचे राजकुलांतू श्रेष्ठ राय जाऊन आशिलो मंगलकर सिंहासनाचेर सीता समेत आसीत जाऊन आशिलो कमलाचे दळात समान दोळ आशिलो मस्तु लक्ष्मणु भरतु लक्ष्मणु हनुमंतु आदि महामुख्य लोकांन स्तुती करचे देवात गुणात पूजनीय जाऊन आशिलो रामचंद्राक नतमस्तक जाऊन असं म्हणतात मंदहास आशिल सुंदर मुख कमलाधरी समुद्रात चंद्र कशी दिसता तशीची सूर्यवंश म्हणलेल्या समुद्राक चंद्राले वरी सुख दितलो आणि श्रेष्ठ जाऊन आशिलो लक्ष्मीलो पती पूजनीय पादकमल आशिलो मस्तकारी चंद्राक धारण करनसिलो शिवान पूज करचे श्री रामचंद्राक नमस्कार करताची विश्वामित्र मुनीन करचे या यज्ञांतू विघ्न आयिल तेदना विघ्न हरण हे करचे संहार केलेले प्रचंड धनुष्य म्हणलेल ईश्वराल दंड खंडन केलेले परशुरामाले उग्र रूप शांत केलेले अति पराक्रमी श्रीरामाक नमस्कार करतात सदा सत्य वचन उलयतलो पितृवाक्य परिपालन करतलो उत्सुक जावन आशिलो मित्राले पैकी अति उत्तम मित्रू सूर्याल पुतू शत्रु संहारकू उत्तम गुण जावन आशिलो शौर्य धैर्य आदी गुणनिमित्त सुशोभित जावन आशिलो श्री रामचंद्रांक नतमस्तक असं शत्रु पक्षाक भय हाडयतलो धनुष्य आणि बाण धारण करतलो रावण आदी राक्षस प्रमुखाले जीवांक साक्षात यमस्वरूप जाऊन दिसतलो राज्य प्राप्ती जाऊन अभिष्ट सिद्धी जाऊन आशिलो विभीषणाल पूज स्वीकार करून आशिलो श्री रामचंद्रांक नमस्कार करतात बहुमूल्य श्रेष्ठ रत्नांचे सुंदर हार वक्षस्थळाचेरी शोभायामान जाऊन आशिलो मोडा कांतीत समान कांतीयुक्त सुंदर देह आशिलो शुभ्र वस्त्र धारण केलेलो उत्तम कंकण किरीटादी आभूषण धारण केलेलो श्रीरामांक नमस्कार करतात प्रपंचात सृष्टी स्थिती आणि लय
अशी तिन्ही अवस्थेच कारण स्वरूप जावन आशिल्लो. ज्ञान स्वरूपी, चिन्मय स्वरूपी, भक्ताली कामान पूर्ण करतलो श्रेष्ठ उडपी शहरांतू वायू देवाले अवतार जावन आशिल श्रीमन मध्वाचार्य हस्तान पूज करून घेतिलो देवनीय पूजे करचल तसल श्रीरामचंद्राक नमस्कार करतात. श्रेष्ठ स्वर्ण मला भांगर मंटपांतू रत्नमय पीठावैरी विराजमान जावन आशिल्लो शोभायमान जावन दिसतले. एक बगलेन हनुमंतू अनेक कडेन गरुड असून दोन्ही दिक्कान पूज्य जावन आशिल्लो श्री संस्थान काशी मठाधीशाले दिव्य हस्तान पूज करून घेवचे श्री रामचंद्रांक नमस्कार करतात. श्री संस्थान काशी मठाधीश श्री भुवनेंद्र स्वाम्याले पादकमलांक पूज्य समर्पण केलेले श्री वरदेंतीत स्वाम्याने रचन केलेले हे रामाष्टक कोण भक्तीन प्रीतीन पठन करतात की तांगील सर्व मनोभिष्ट प्राप्त जातात. अशी सुंदर जावनु हे भुवनेंद्र स्वाम्याले पदकमलांक वंदन कोरनु हे श्रीमद वरदेंतीत स्वाम्याने बरेलेलं रामाष्टकम रामचंद्राष्टकम आम्ही सांगचे प्रयत्न करूया. सूर्यवंश भूपरत्न भद्रपीठ संस्थितं जानकी समेतमज्रपत्र नेत्र शोभितं कैकयीज लक्ष्मणाञ्जनेय मुख्य संस्तुतं रामचन्द्रमाश्रये मरेन्द्र वृन्द वन्दितं मन्दहास सुन्दरास्य पुण्डरीकमीश्वरं चण्डभानुगोत्र सिन्धु चन्द्रमिन्दिरावरं वन्द्यपादयुग्मदास चन्द्रमौळि संसृतं रामचन्द्रमाश्रये मरेन्द्र वृन्द वन्दितं गादिजात सप्ततन्तु विघ्नजात संहरं चण्डिकेश चण्डचाप दण्डखण्डनोत्करं भार्गवोग्रकोपशामकं सुवीर संस्थितं रामचन्द्रमाश्रये मरेन्द्र वृन्द वन्दितं सत्यसङ्गतातदत्ववाक्यपालनोत्सुतं मित्रवर्य मित्रपुत्र शत्रुजीवनाशकं शौर्यधैर्य वीरवैर्य सद्गुणौघमण्डितं रामचन्द्रमाश्रये मरेन्द्र वृन्द वन्दितं वैरिपक्षभीतिहेतुचापबाणधारिणं रावणादिराक्षसेन्द्रजीवकालरूपिणं राज्यलाभपूर्णकाम रावणानुजार्जितं रामचन्द्रमाश्रये मरेन्द्र वृन्द वन्दितं श्रेष्ठरत्नवारचारुहार शोभिवक्षसं वारिवाहकान्तिदेह रम्य गौर्यवाससं सत्किरीटरत्नकङ्कणाङ्गद प्रभूषितं रामचन्द्रमाश्रये वरेन्द्र वृन्द वन्दितं विश्वसृष्टिपालनान्तहेतुभूतचिन्मयं पाददासवाञ्छितार्थदानशौण्ड्यमव्ययम् रूप्यपीठभूतमध्वरूप्यवायुपूजितं रामचन्द्रये मरेन्द्र वृन्द वन्दितं साधुस्वर्णमण्टपस्थरत्नपीठराजितं पार्श्वभागसङ्गताञ्जनेयतार्ष्यसेवितं कादिशीमठीय भिक्षुवृन्द सम्प्रपूजितं रामचन्द्रमाश्रये मरेन्द्र वृन्द वन्दितम् काशीमठीय भुवनेन्द्र पदारविन्द वन्दारु छात्र वरदेन्द्र यति प्रणीतं रामाष्टकं पठति भक्तियुतो नरो यः प्राप्नोति मानसगतं सकलार्थजातम् इति श्रीमद्वरदेन्द्रतीर्थकृतं श्रीरामाष्टकम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद पुराजनाका आज ही सेशन जॉइन केले खातीर. नेक्स्ट टाइम आम्ही रामायण रिलेटेड थीम करूया. तसले की नेक्स्ट सॅटर्डे हनुमान जयंती आसा. संडे आम्ही जे सिंधुभ्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो पुराजनाका धन्यवाद. सेशन जॉइन करून आम्ही रामनवमी दिवस रामायणाच विषय कोण रामा उडकास केलं त्यावेळेला प्रार्थना करून आणि सेशन एंड करता नेक्स्ट संडे. हरे कृष्ण. धन्यवाद.